स्ट्रायक म्हणटा ते कजिनोचो 25,000 स्क्वेअर फुटाचो कजिनो ग्रँड हायतान जो इल्लिगली सरकार ताका परमिशन दिवपाक सोदता हें आमी काल एक्सपोज केल्लें. आतां रिपोर्ट्स जर तूं म्हणटा ते जर सारकें आसा की सरकारान फुडें वचून ताका परमिशन जर दिलां जाल्यार हाजो अर्थ जाता की सरकार एक भरपूर ताकतिकेन हें परमिशन दिवपाक फुडें सरता. म्हजें अशें एलिगेशन आहा की एंटायर ब्युरोक्रेसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम हॅज बीन पेड टू हरिडली इश्यू दीस लायसन्स इन इफ इट हॅज बीन इश्यूड. हांवें आतां मुख्यमंत्र्याक फोन करपाक ट्राय केल्लो आहा एंड आय एम गोइंग टू सीक एन अपॉयंटमेंट विथ हिम एंड स्पीक टू हिम की बाबा हें सारकें ना, जें तुमी करतात तें चूक आहा. ही कंपनी आज रजिस्टर ऑफ कंपनीज आज रिकॉर्ड दिता की ही कंपनीचे फक्त पेड अप कॅपिटल 2 लाख रुपया आहा. 2 लाख रुपयांची कंपनी जी एक कोणूय रस्त्यावयलो मनीस करूंक शकता, ताका जर येदो व्हडलो कजिनो तुमी हातान दितात आनी ताजे एंटीसिडंट्स चॅक करनासतना दितात. हाजेर अशें दिसता की गोंय सगळें फास्ट ट्रॅक सेलीचेर काडिल्लें आहा. गोंय विकपाक काडलां हे BJPच्या सरकारान. तांकां कसलेंच पब्लीक ओपिनियनाचें पडूंक ना. काल आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतलां, पेपराचेर आयिल्लें आहा, पेटिशन फायल केल्लें आहा एक कोणें NGOन. इतलें सगळें आसतना जर सरकार कॅर करना जाल्यार अशें म्हणचें पडटलें की दीस इज परहॅप्स इन परस्यूट ऑफ अ गूड बर्थडे प्रेजेंट दॅट द चीफ मिनिस्टर इज पुशिंग दीस. एक कितें तरी बरें येता ते बर्थडेक हायता कडच्यान बरें प्रेजेंट मेळ्ळां आसतलें अशेंच म्हणचें पडटलें. म्हणटकच हांव मागतां मुख्यमंत्र्या कडेन आनी सरकारा कडेन की हें परमिशन आडावचें, हाजेर भासाभास जावची. हे एसेंब्लीन आमी हो प्रश्न घालपाचे आहात, हाजेर डिस्कशन जावचें. हें ताकतिकेन परमिशन हें दिवचें न्ही, आनी हें दिलें जाल्यार इट इज अ स्कॅम इन द मेकींग.